जायते फुडें आमी कापाटे बरी करता आमी मागता पूण आमी कापाटी जाता एकामेकाक सोंसून व्हरूंक आमी तयार ना एकामेकाक सोडतोड करूंक आमी तयार ना म्हाका तुवें गौरव दिना म्हाका तें करूं ना म्हाका हें करूं ना म्हूण आमी पयस रावता हेरांक दुखयता हेरांक दुखोवचें तें मागणें हेरांक आमी आदार दिना हेरांक कुमो करूंक मुखार वचना हांव तूं व्हडपण हांव तूं व्हडलो हांव तूं व्हडलें म्हूण एक भावना देखून आमी थोडे फावटी पाटी रावन हेरांची सोबाय पळयता चड जावन ह्या कार्यक्रमांनी आमकां पळोवंक मेळटा थोड्या कार्यक्रमांनी आमी म्हणटा आमी बारी देवत आमी ताचे मागणें आयकता हाचे मागणें आयकता ताचे सांगता मागता हाचे सांगता मागता पूण तुवें मागणें आयकून कितें फायदो तुज्या भावाक आनी भयणीक ताच्या कार्यक्रमांत तूं साकार दिनाय कितेंय सोडून हें करता जावंक पुरो थोडीं उतरां जावंक पुरो या कितें थोड्या संबंदांत कितें फुटायल्या जावंक पुरो पूण तसल्या संदर्भांनी आमी हात सोडचो न्हय तर आमी कितें म्हणटा तांकां आमी उदकाला घेवन गुमटी कातरल्या बरी तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो संबंद देवा ते एक जालो जाल्यार तो संबंद तुज्या कार्यांनी तुज्या जिवनांत तुज्या उतरांनी तुवें करच्या सेवेंत तो रुपीत जाता ना तर कापाटी जाता त्या खातीर सोमी म्हणटा कापाट्या बरी जायनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नव्या वर्सांत परत आमी मेळटा आसतना बोवा पुरबायचें नवें वर्स तुमकां मागता संतोश बरीच खुशाल बरीच समाधानाचें आनी वर्त्या माय मोगांचें जिवनचें नवें वर्स आमकां देवान पावो केला देवाक आर्गां आनी होगळाप वंदन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आर्गां आनी सुती तुका सोम्या दिनवास तुका सोम्या कित्याक असलें बरें नवें वर्स तुवें आमकां पावो केल्लें आनी असले पावो केल्ल्या वर्सांत देवाचो मोग भरपूर तरान आमचेर वच्च्याक तूं आयतो जालाय त्या खातीर आयचे वाचप आमकां सांगता पयले जुवांचें पत्र 4 अध्याय 7-12 वळी म्हणसर आमी आयकोव्या मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पळया देवाक तो वळखता मोग करणार मोग केल्लो हर एकलोय देवाक तो वळखता कित्याक देव जावन आसा मोग आनी खंयसर आसा मोग आनी मायपास थंयसर आसा देव आनी देवा थंय आसा तो मोग तो आमचे थंय परगटच्याक त्याच सोम्याचे वर्ते जानान ह्या संवसारान जाल्लें आनी तो जो कोण देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्यांक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुता संवसारीत धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो मोगान तो आटापण आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बघा देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचे परीकपण दिवचे खातीर आपल्या पुता पाठयल्ल्यान आमी देवाचो मोग केल्ल्यान मोग आटापण आसा म्हणना आमी देवान आमचो मोग केला आनी त्या खातीर त्या मोगा खातीर त्या पासून देवान ताका आतिवोचो बारला कित्याक देवाच्या वर्त्या कुशेक काल जावन तो पूत ह्या संवसारांत आयलो संवसारांत देवलो मनीस जालो आमचे मदें जियेलो मनशान देवपण आपणे जय तसलो मोग लव केम डावन एट क्रिसमस दॅट वी मे बिकम लव डिवायन दैवीक तरान आमी मोगाची जावच्याक आमकां तें आपोवणें दिलां तर आमच्या पातकाचें बारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत मोगाचेर न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता आमी एकामेकाचो मोग करता आसतना देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता इट बिकम्स कंप्लीट म्हणटा आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवान आपल्या एकल्याच पुता दिवन धाडूंक कारण इतलेंच आमकां ताच्या मोगांत एकवटोवंक ताणें आमचो मोग केलो आमी नाच जावं नजो आमचें निसंतन जावं नजो म्हणल्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुता धाडून दिलो आनी तोच जिनो असो आज आमी बघून आसा आमच्या मनशा आनी देवा मदल्या संबंदाचें मोगाचें संभाशण जावन आसा मागणें आनी तो मोग आमी व्यक्त करचो जावन आसा त्या रुपार
आमी आतां हो मोग वैयक्तीक तरान आमच्या दैनंदीन जिवनांत दिसांनी व्यक्त करचो जावन आसा आमी उलोवण्यांत. आमी उलयता आसतना मोगाची उतरां, मोगाचें उलोवणें, मोगाचो तो स्वाद, मोगाची ती बोगणां, मोगाचे ते इमोशन्स, भावना म्हणटा आमी, ती भावना कितल्या पुरबाय तरान आमी एकामेका थंय उसारता. तसली मोग कळनारा थंय तसली भावना तुमी विचारल्यार तांकां कळीत आसा. ह्या संवसारांत मोग कळनारांक खंयच्या तरान तांची भावना उपयोग करतात आनी खंयच्या तरान तांकां ती बऱ्या पडटात. त्याच प्रमाणे आज आमचो आनी देवाचो संबंद एक जाता आसतना आमची भावना वर्त्या तरान बळादीक करतात आमचो संबंद. देवातय आमचो संबंद बरो जाता आसतना देवान आमचो मोग केल्ल्याक प्रत्युपकार जावन आमी मागण्यांत ताचे सांगात एक जाता आसतना आमी मागण्याद्वारे रचण्याच्या रचणारा कडेन उलोवंक आनी आयकोवंक आमकां आदार जाता. देवाचें आजारपण अनुभव करना ताच्या आजारपणांत अडी एक घडी आमी जियेत आसतना संबंद विविध रुपां घेतात. जावंक पुरो तें आराधना, जावंक पुरो तो होगळाप, जावंक पुरो ती स्तुती, जावंक पुरो आमच्या मिसाचें बलिदान, उपकार आठवणी, विणवण्यो, आतुरायेन देवाक मेळोवंक, ताचे कडेन उलोवंक राखून रावचें, काणी कारपूंचो, वजांत्र खेळचें, धूम भेटोवचो, अशें अनंत तरान पवित्र उदकाचे ते उपयोग आमी करून घेवचो. त्या प्रमाणे आमी करता आसतना नानंतरची रुपां आमी घेता आनी त्या द्वारे आमचो भावार्थ आनीक सर्तीक जावच्याक मागण्या द्वारे देवा लागीं आमी एक जाता. मागणी म्हळ्यार केवळ उतरां न्हय मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी फकत उतरांनी सांगून 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 थोडी वतात. तांकां आमी सांगिल्लें आसा थोड्यांक तुमी काली बडबड नाकात, तुमचो संबंद एक करा. वय थोडी वाहन सोडटनाय मागणें, देंवतनाय मागणें, भितर आसा मागणें, कोण आसा कोण ना म्हण मागणें आसूं न्ही, पूण तुजो मागण्याचो संबंद केवळ उतरांनी मात्र न्हय, हो एक खरो संबंद आवय आनी भुरग्या आशिल्ल्या संबंदा पर्यंत जावन आसा. भुरग्याक चड कितें दुखता, ताच्या पोटान कितें जाता तें सांगोंक कळीत जायना, पूण आवयक तें समजता, कित्याक आवय सगळी जाणा. आनी आवयचे भावना, आवयचे इमोशन्स भुरगे गर्भांत आसतना समजून घेता. तर तो संबंद पळय दोग मोग कळनारा पर्यंत. देखून जेजू म्हणटा तुमी मागतना कापाट्या सारके जायनाकात, बदलाक धैर्यान मागा, बडे आसोदा. कित्याक जायते फुडें आमी कापाटे बरी करता, आमी मागता पूण आमी कापाटी जाता. एकामेकाक सोंसून व्हरूंक आमी तयार ना, एकामेकाक सोडतोड करूंक आमी तयार ना. म्हाका तुवें गौरव दिना, म्हाका तें करूं ना, म्हाका हें करूं ना म्हूण आमी पयस रावता, हेरांक दुखयता. हेरांक दुखोवचें तें मागणें, हेरांक आमी आदार दिना, हेरांक कुमो करूंक मुखार वचना. हांव तूं व्हडपण, हांव तूं व्हडलो, हांव तूं व्हडलें म्हूण एक भावना देखून आमी थोडे फावटी पाटी रावन हेरांची सोबाय पळयता. चड जावन ह्या कार्यक्रमांनी आमकां पळोवंक मेळटा. थोड्या कार्यक्रमांनी आमी म्हणटा आमी बारी देवत, आमी ताचे मागणें आयकता, हाचे मागणें आयकता, ताचे सांगाता मागता, हाचे सांगाता मागता. पूण तो मागणें आयकून कितें फायदो? तुज्या भावाक आनी भयणीक ताच्या कार्यक्रमांत तूं सहकार दिनाय. कितेंय चडून घडटा, जावंक पुरो थोडी उतरां जावंक पुरो, या कितेंय थोड्या संबंदांत कितें फुटायल्या जावंक पुरो, पूण तसल्या संदर्भांनी आमी हात सोडचो न्हय. तर आमी कितें म्हणटा, तांकां आमी उदकाला घेवन घुमटी कातरल्या बरी. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचो संबंद देवा ते एक जालो जाल्यार तो संबंद तुज्या कार्यांनी, तुज्या जिवनांत, तुज्या उतरांनी, तुवें करच्या सेवेंत तो रुपीत जाता, ना तर कापाटी जाता. त्या खातीर स्वामी म्हणटा कापाट्या बरी जायनाकात, बदलाक धैर्यान मागा, बडे आसोदा. जंय दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगाता मेळोन मागता तांकां तें हांव दितालो म्हणटा तो. मातेवचो वांजल 7 अध्याय 7 वळीन तो सांगता. आनी त्याच प्रमाणे मातेवचो वांजल 18 अध्याय 20 वळीन तो सांगता आमकां. त्या खातीर ताणें म्हणोना 30 जावन येवन दी, 40 जावन येवन 50 जावन येवन दी. त्या खातीर रेतेर आमी म्हणटा आसतना इतलो जण येसचे म्हूण आमी पब्लिसिटी खातीर करची न्हय. जायते जाणां चिंतात तशें केल्यार जाता म्हूण. देवान थंय आसल्या कडेन देवान पुडचें, देवान बरें करचें. जायते जाणांक आज एक आमकां ती हें जाल्या, संवय जावन गेल्या. कित्याक आमी नानन डिफरंट तरान चिंता. जायत्या जाणांनी हे जाय कलेक्शन जावंक पुरो येयल्लें सर्तीक, जायना म्हण हांव सांगना. तर तुवें तांकां मागोवंक शिकय, बऱ्या तरान मागोवंक शिकय. हें हांव रायलें उदक गेल्ल्या बरी आयली आनी उपरांत गेली.
तुका एकलो म्हाका म्हणटाना हांवें ताका सांगिल्लें वय सायबा लोक रे कडेन येता पूण तातूंत तुका कितलें बरें जालां म्हाका कितलें बरें जालां तूं कितलो वाडलाय तुजो भावार्थ देवा थंय तुजो संबंद कितलो वाडला तें पळोवंक जाय म्हज्या भावान भयणीन हांवें प्रॅक्टिकली पळयल्ल्या प्रमाणे जायते मनशां हांगा थंय हांगा धांवतात आज सगळें एकली आयली म्हणा लागली फादर बारी ते वत मनशां प्रेम करतात पूण हिंदवांचे एका देवा पाती येतात तांकां सांगा फादर खंडीत जावन सांगतालो म्हळ्यार हांवें खंडीत जावन सांगतालो एका निजा देवा विरोधाच्या आमी केन्नाच सपोर्ट करूंक ना एकलो हांगा भुरगो आयिल्लो 10वे क्लासचो तो म्हणा लागलो म्हाका हेची डिस्टर्बन्स जाता तेज्या आवय आपोवण आयिल्ली बारी म्हाका डिस्टर्ब करता फादर हांवें म्हणलें कितें डिस्टर्बन्स जाता म्हाका म्हजे कंपेनियन्स बरे ना ते सापाटी बरे ना क्लासीन आसले हांवें म्हणलें तांचो संग कित्याक हांवें संग करूं ना तांचे सांगता हांव ना पूण तांचे म्हाका बेन दिसता कित्याक बेन दिसता तर तो म्हाका म्हणा लागलो फादर आमच्या क्लासरुमांत एक कुरीस घाला क्रिस्तांव जेस्काल सिस्टरान जेस्काल कुरीस घाला आनी ताच्या लागींच तांच्या धर्माच्यानी हाडन पयस आसलो पोटो ताच्या लागीं घालन उमकळायला तर हांव क्लासी वता आसतना हांवें तो पळयलो आनी म्हाका इतलो राग आयलो कित्याक म्हजो जेजू ओडतो म्हाका म्हजो जेजू म्हजे खातीर ताणें प्राण दिला म्हजे खातीर म्हज्या पातका खातीर ताणें सॅक्रिफायस केला पळया त्या नेण्ट्या भुरग्याची जाणवाय बोवा पुरवायची जाणवाय आनी त्या खातीर म्हाका आयलो राग फादर हांवें कांय करूं ना हांवें तो फोटो काडलो आनी पयस घालो पयलें खंय आसलो त्याच जाग्यार घालून दवरलो आनी हें पळयलें तें म्हाका कांय सांगूंक ना न्ही पूण फाटल्यान म्हाका जायते दोशी दितात म्हजें नांव पिड्यार करतात त्या देखून म्हाका जायती खंत बगता आनी त्या देखून म्हाका इराराय बगता त्या देखून ते म्हाका डिस्टर्ब करता म्हणून बगता त्या वेळार हांवें त्या भुरग्याक समजावन सांगलें भुरग्या जें कितें तुवें केलां तें सारकें केलां भियेनाका जेजूक व्हरतो स्थान दिवच्या खातीर जेजूक व्हरतो मान दिवच्या खातीर तुवें तें केल्लें जावन आसा आनी अशें करता आसतना जेजू तुका सांबाळटा तुवें कांयच भिवची गरज ना कित्याक जायते सन्निवेशनाचे पयलें हांवें दिल्लें सन्निवेशन ती म्हज्या जिवनांत सोम्यान खंयच्या तरान ल्हानतावनूच ताच्या वर्त्या सेवेक म्हणून सीमीत करून दवरला आनी तें बरेंपण ताणें दिता आसतना तोच धैर्य दिता त्या देखून हें धैर्य तुजें न्ही हें धैर्य सोम्याचें तुवें कांय वायट करूं नाय जें खंय आसलें तें आसचें त्या प्रमाणे तांणी केल्लें आसा तांच्या जाणवान तें केल्लें तें जण ह्या भुरग्यांनी खंय खंय हाडून दवरन तें तुका बरें दिसना तुवें काडून परतून तेंत घालाय तुवें कांय ताचें पिडार करूं नाय पाड करूं नाय आनी अशें आसा तुवें भिवची गरज ना आनी तो म्हणूंक लागलो खंडीत जावन जेजू म्हजें रक्षण करता की खंडीत जावन करतालो कित्याक जेजू खातीर तूं झुजलाय जेजूचें नांव वर्तें करच्या खातीर जेजूच तो व्हरतो आनी ताका फावो जाल्लो तो स्थान दुसऱ्यान सांगता वांटून घेवच्याक न्ही ताचो स्थान ताकाच दी जाय म्हूण तुका कळीत आसलें तर आज आमकां जायत्या जाणांक तें कळीत आसा की ना गी एक सवाल कळीत आसा जाय तर तसलो संबंद आमचे थंय आसा जाय आनी तसलो संबंद आसल्यार मात्र आमी तो दवरूंक जाता कशें आवय बापाय भुरगीं बऱ्या तरान दोगी इश्ट सांगता एका कुटुंबांत आसतना खंयचे तो बांद तांचे थंय आसता खंयच्या स्पिरितान ती एकामेकाक वंदन आसात ताचे वयर वंदन आसा तांच्या जिविताचे संबंदाची खुणा त्या खातीर आमी म्हणटा आमचो संबंद बरो आसा ती एकामेकाक सोंड दिनात म्हणून सांगता आमी मागण्यांत देवा लागीं एक जाता आसतना देव आमकां केदाळे सोंड दिना पूण आमी ते देवांत जावन पयस वता कशें आमी एका निजा देवाच्या वर्त मोगांत बरोवन आसतना आनी एक अन्य देवाक आमच्या जिवनांत आमी आराधन करचें कशें अन्य देवा लागीं वेचें हें आमी तर्ज मोगोन पळय जाय मोगाचें न्हू कित्याक आमचें जिवन अपुरबायेचें मोगाचें ह्या संवसारांत जिवीत जियेत आसतना बेश्टें आमकां धाडूना विशेश योजन दिवन आमकां धाडिल्लें जावन आसा आमच्या देशीच्या 125 वर्सांच्या जुबल्याच्या मिसां मुंबयच्या एका कार्डिनलान कुटुंबा विशीं दिल्लो एक सरमाव आनी तांतली प्रमुख उतरां भोव वार्ता बरयत कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगात रावन एकामेका मुखार पळयतना तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक शकतीत तर उपरांत तीं एकामेकाक पळोवन उलोवंक शकतालीं जर तीं देवा लागीं उलोवंक शकनात तर क्रमेण तांच्या मदलो संबंद पयस जातलो एकामेकाक उलोवंक तांकां जावचें ना आनी तांचें थंय आसलें तें उलोवणें रावतालें मुंदारून तो म्हणालो
म्हज्या अनुभवांत मागण्याच्या कुटुंबांनी विशेष समस्या आयिल्ले हांवें पळोवंक ना. खंडीत जावन मोगाच्यान खरें मागणें तें आसा, विशेष समस्या येवंक ना. त्या खातीर हांवें केदाळ्या म्हणचें आसा, तुजी भलायकी पाड जाली जाल्यार कुडीची तुज्या उदक टेस्ट कर. तुजी अतबीक भलायकी पाड जाली जाल्यार तुजें मागणें टेस्ट कर कशें आसा. तातूंत आमी लोकांच्या देखी खातीर करचें नाका. तुजो अनुभव कसलो, तूं देवा सांगता कसो आसा आनी कशें आसाय. देव आनी तुज्या मदलो संबंद, तुज्या मदलें संभाशण, देव म्हणटा आसतना कोण तुका कसो तुवें अर्थ करून घेतलाय आनी देव तुजो सर्वस्व म्हणलें जाल्यार कसो तूं हेरां सांगता मिसाळणी जावन कितेंय करूंक गो, वायट करूंक गो, अन्य देवा लागीं वचोंक गो, नाका जाल्ले वायटाच्या त्या संदर्भांनी भागीदार जावंक वेताय, तर तुका त्या खऱ्या देवा तें भक्त ना. एक आवय बापूय भुरगीं एकामेकाच्या दोळ्यान पळोवन देवाक ती बारकोवंक शकनात, तर ती देवा कडेन उलोवंक शकची नात. क्रमेण तांचो संबंद शीण जातालो, उणो जातालो आनी थंय जायते दरबास्त मापान समस्या येवच्यो आसात. आमी नव्या वर्साच्या संदर्भार अपुरबायतारान जियोंक अत्रेकता. थोड्या ग्रेस्त मनशांनी नव्या वर्सा करसितना एकल्यान म्हणली उतरां म्हाका उडास येतात. जायते जाण म्हणा लागले आमी आज सांजेच्या वेळार पार्टी करूंक येता, आज नवें वर्स मध्यान वरेक आमी बरें गम्मत मारतले, खुशालाय मारतले. आनी थंय पार्टी आसात, थंय क्लब्बां आसात, हांगा क्लब्बां आसात. ह्या क्लब्बांत 3000, ह्या क्लब्बांत 4000, ह्या क्लब्बांत 1000 एंट्री फीस. आनी थंय वचून जायत्या क्लब्बांनी कल डान्स, कल नाट, कल वेस, सगळें पिवणें माजा. ह्या वेळार एकलो ग्रेस मनीस म्हणा लागलो हांव तसल्या पार्टीक वचना बादर. म्हणलें तूं कित्याक वचनाय, तूं खंयच्या क्लब्बान मेंबर नाय. हांव क्लब्बान मेंबर आसा, पूण म्हाका देवान दिला हो वेळ नव्या वर्साक मेट तेंकता आसतना आदल्या वर्साक देवाक आर्गां दिवंक, देवाचो उपकार पावडूंक. तो म्हणटा देवान म्हाका केले चड उपकार आर्गां दिवंक म्हज्या कुटुंबान सांगता हांव ह्या वर्सा निमाणें 1 वर सुमेच्या पांय तळा आराधनान करसितालो. त्या कितें हरएका पिरगेजनी बळ्या मोगाच्यान आराधन दवरलां, तर ताका एक अर्थ आसा. तुवें गेल्या चड बरेपणाक सोम्यान तुका आमी आभार मानता म्हणूंक तो म्हणा लागलो हांव म्हजो वेळ करसितालो. सुरू 1 वर बलिदानांत हांव भाग जातालो आनी त्या बलिदानांत हांव मुखल्या वर्साक जायती देवाची कृपा मागतालो, देवाची ससाय मागतालो. आनी हांव केन्नाच म्हज्या जिवनांत ही वर्साच्या अखेरेची घडी मजा करच्याक न्हय, देवा सांगता संतोष पावच्याक, देवान म्हाका केल्या सर बरेपणाक आर्गां दिवच्याक करसितालो. तर मोगाच्यान आमी कितलीं जाणां ह्या वेळार चिंतिल्लें आसा. जायतीं जाणां आमी चिंता वेगी मीस जालें जाल्यार बरें आसा, वचोन मागीर थोडे मजा गमाते मारयेत जावंक पुरो. हे सेंत आसलें चाराव का फिलॉसॉफी, हीट ड्रिंक अँड मेक मेरी. पानांच्या विशयान चिंती नाका, त्या विशयान तुवें चिंतची गरज ना म्हणटा चाराव का फिलॉसॉफी. तर आज एका लेखार पळयत आसतना आमची फिलॉसॉफी इल्ली त्याच मट्टार वचोन आसा. कित्याक आमी आज हर एक रिजन दिता आनी म्हणटा तेचें चलता, हसन चलता. म्हज्या भावनान मेळून हर एक मीत आसा जाय, हर एक रीत दिल्या, त्या रिती प्रमाणे मिती प्रमाणे आमी जियोंक जाय. परने चल्ल्यांतली मोगाची कुटुंबां आमी पळयलीं जाल्यार एक जर ताचे वयर आमी गेल्या. अब्राम आनी ताचे कुटुंब ताणें वेदी बांदली आनी बेतेल म्हूण नांव दिलें. उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयता 12 अध्याय 7, 8 आनी 9 वळींत. आनी तो व्हरता आशिर्वादीत बरी जावच्याक सोम्याच्या व्हरता उल्याक ताणें पाळो दिलो आनी सोम्यान ताका म्हळें आशिर्वाद दिता वस, तुजी संतत वाडोवन दी. मळबाच्या नेकेत्रां बरी दर्याच्या रेवे बरी दर्याची रेव आज आमकां खंडीत जावन ती मेजूंक जायना. मळबाची नेकेत्रां कोणेय लेख गेले बरी ना, एक लेख गेलतना आनी एक जायती नेकेत्रां येतात. पळया कितल्या परबायचे आशिर्वाद दिवंक. कारण इतलेंच मागण्याचो मनीस, मागण्याचें कुटुंब ताणें रचून हाडलें. नोय आनी ताचें कुटुंब ताणें वेदी बांदली, होंबली भेटयली आनी देवान तिची परमळ घेतली. ताच्या वेदीन ताचे काळीज तो जाणा जालो. त्या देखून आमी पयलीं आमची काळजां मनां एक करून देवा तें एक जाय आमी मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक बेसाडी जाय.
मोइजे आणि त्याचे कुटुंब ताणें वेदी बांदली आणि त्या जाग्याक यावे निस्सी सरस्वचो ध्वज धरा म्हणलें एक उद्गार ताणें घालो. निर्गमन ग्रंथ 17:15 17 अध्याय 15वी ओळ. एल्काना आनी हन्ना तांणी देवळा मागले आनी मागण्याचो फळ जावन सामुएल तांकां जल्मलो. एल्काना आनी हन्ना तांच्या प्रायर तांणी म्हळें देवाक सात जाल्लें कांय ना तो आमकां दितालो. पयले सामुएलचो ग्रंथ 1 अध्याय 1-4 ओळ आमकां अशें म्हणटा. दावीद जालो मागण्याचो मनीस. फातकी तो जावन ताचे पातक रडलो. ताचे आर्गांगीत ताचो संबंध तोरते पासारता. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 1-7. आनी हातूंत आमकां पळोवंक मेळटा आपुरबाय तरान दावीद आपल्या आर्गांगिताद्वारे देवाचे वर्तेपण तो पासारता. तो बी ताणें हन्ना कठीण कश्ट मध्ये ताचे प्रार्थन. तो बी ताचो ग्रंथ 3 अध्याय 1-7 ओळ. कठीण तांकां जायते कश्ट आयल्या वेळार तांचे प्रार्थन तो खंडी जावन वर्त्या मापान देवाक मेस्व सारकें ताणें मागलें. तोबियास आनी ताची पत्नी सारा पयले राती ते उठतात आनी दिंबेर पडोवन मागतात. तो बी ताचो ग्रंथ 8 अध्याय 4, 5, 6 आनी 7 ओळ आमकां अशें म्हणटा. तोबियास आनी सारा ती म्हणा लागली कितेंय जावन खंयच्याय वायट आत्म्याक खंयच्याय वायट सक्तेक ह्या तोबियासाचो जीव काडूंक हांव सोडची ना. आनी त्या देखून तोबियास आनी सारा आर्कॅंजल राफाएलाच्या वर्त्या निदर्शनांत संपूर्ण तरान मागतात. रातीभर मागतात आनी खंयच्याय वायट खोट्या आत्म्याक तोबियासाचो जीव काडूंक जावना. पयलींचे 7 जीव त्या वायट आत्म्यान काडिल्ले जावन आसात. सारा लग्न जाल्या त्याच रातीन तांकां ताणें जीवशी मारलें जावन आसा. पूण मागण्यांत आसल्या तोबियासाक जीवशी मारूंक जावना. त्या देखून सारा सांगता तो लग्न जावन वर्त्या तरान फाटी येता आसतना ताचो बापूय तोबीत ताका दिश्ट जातली. दिश्ट आयली आनी वर्तेपण थंय घडलें. जुडिताचे प्रार्थन साश्टांग सर पडोवन ती मागता. जुडिताचो ग्रंथ चॅप्टर 9. जोब हर एक हप्त्यान कुटुंबाच्या हर एका सणाक तो होम बली भेटयता देखून ताका तितली ग्रेस्तकाय दिल्ली जावन आसा. हर एका कुटुंबाच्या सणाक तो भेटयता. थंय देखून जोबाची ग्रेस्तकाय वर्ती आसली आनी जेवणसार मस्त रान म्हणटा. तुवें ताका सगळें दिलां. सगळें आसा ताचे कडेन. हें सगळें ताका दिल्लें तेन्ना तो कित्याक तुजे विरोध वेतालो पळया. कित्याक तें देवान दिलें. कुटुंबा खातीर तो होम बली भेटयतालो आनी ती होम बली देवान मानून घेतली. देवान ताका तितली ग्रेस्तकाय दिली. जोबाचो ग्रंथ 1 अध्याय 5 ओळ. आनी अशें आसतना किर्तन 150 आमकां अशें म्हणटा. कित्याक आनी केदाळा देवाक आराधन आनी अर्घां दिवचें म्हण स्पश्ट आमकां सांगता. कित्याक तें आराधन भोव अपुरबायचें. त्या आराधनांत सोम्या सांगता देवा सांगता एक जावन आमी जियोवच्याक तें किर्तन तुमी घेवचें. आनी तसलें किर्तन आमकां देवान दिल्ल्याक ताका अर्घां दिवचें पळया. हल्लेलुया सर्वेस्वराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. ताच्या अंतराळच्या कोट्यान ताची स्तुती करा. ताच्या वर्त्या कृत्या पासत ताची स्तुती करा. ताच्या अपार तोरपणा पासत ताची स्तुती करा. कोंब पुंगून ताची स्तुती करा. वीण आनी किन्नर वाजोवन ताची स्तुती करा. घुमटा वाजोवन नाचोवन गाजोवन ताची स्तुती करा. सरयांची वाजंत्रां आनी पिर्लुकां वाजोवन ताची स्तुती करा. सनसनीत कसाळ्यांचेर ताची स्तुती करा. कणसणीत कसाळ्यांचेर ताची स्तुती करा. सगळे प्राणी सरस्वराची स्तुती करा. हालेलुया म्हणटा किर्तन 150. आनी अशें आसा मोगाचें न्हू सगळें बरेंपण दिवच्याक तसो देव आमकां आपयता. भगन कुटुंब आनी ताचे मागणें आमी पळयलें जाल्यार भगन कुटुंब कशें आसलें. भगन कुटुंब आमी कोणा म्हणटा. भगन कुटुंब आसा हेच आयतारा हें प्रवचन तुमी आयकत आसतना ती परब संपताली. भगन कुटुंबाची परब. तुजे एक मागण्याचो मनीस जाल्लो तो देवाचो ताळो आयकोंक शकलो पळया. भगन कुटुंब आमची आज कित्याक जावनात. पयलें भगन कुटुंबां जायती आसलें. आज भगन कुटुंबां आमची उणी जाल्या म्हणल्यार बरी आमकां बगता. कित्याक एकवट ना. मागण्याचो जिनस सांगता मागणें ना. तो संबंध देवा ते आमी रचून मागता आमी ना म्हण सांगना. थोडीं जाणां रेतेरींत आसता. थोडीं जाणां आराधनांत आसता. थोडीं जाणां मिसांत आसता. थोडीं जाणां मागण्या घेवनूच आसता. नव्याना करतात. सगळें करतात. घरांनी मागता. वैयक्तीक घरांनी मागतात. आनी सामुहीक तरान आमी वर्त्या तरान मागता म्हण आमी पळोवंक जाय. मोरी मागण्याच्या कुटुंबांत जल्मले आनी निजायकी मागण्याची व्यक्ती बडव्यो ते देवाक पळोवंक ती साकली. बडव्याचें उतर ती आयकली. उरलो जाल्यार म्हणटा आसलो तुवें सांगचें कितले वट नक्की सत म्हूण सांग आनी तूं म्हाका कितें लाभ आसा म्हूण सांग. पूण मोरयेन तें सांगोना. मोरी म्हणा लागली वय बडव्यान सांगलें
ते वर्ते संदेश तिणें घेतलो, तूं पवित्र आत्म्यादोरी गर्भे जातली, फातेली, कित्याक तिका कळीत आसलें देवान धाडलेलो बोडवो केन्नाच पोट मारिना. देवान धाडलेलो बोडवो सदांच सांगता आसता. त्या देखून उसांबळाय ती कोणाची म्हण आमी लेखूंक जाय. थोडे फुडें कितें कितें उलोवचें, कितें कितें सांगचें, हांव तूं देव म्हणून आपणाकच व्हड करूंक पळोवचें तें न्हय. देवाचो संबंद अनुभव जोडूंक आमी पेसाडी जाय. शिवाय हांव सुद्दां देव म्हूण केलो जाल्यार लुसिफर जातात. देवा ते संबंद बरो करूंक आमी रचूंक जाय. मोरी पळोवंक सगळी लोकांच्या वांजेलान आमी पळयता. वर्सान वर्स ती देवळां वेताली आनी भुरग्यां कितें व्हरताली. भुरग्यां कितें व्हरताली. त्या देखून वर्त तरान तो जेजू अपुरबाय तरान आत्मीक तरान प्रायेन तो वाडलो म्हणटा. प्रायेन तो वाडलो 12 वर्सांचो आसतना, मात न्हय आत्मीक तरान पवित्र तो जालो. जेजून सकाळीं सांजे दनपरां राती मध्यान पंत्यार अशें वेगवेगळ्या वेळार मागिल्लें जावन आसा. केन्चो वेळ म्हण ताणें पळना. जेजू गरजेचे निर्धार घेतना, सिसांक विंचतना, बोवा परवाच्या रातीर जागरण ताणें केलें. पयलें जागरण म्हणटा हांव केदाळाय जागरण ताणें केलें. उंडो मरतना, लाजरा जिवन करतना, मुखार जे कश्ट नियाळतना, जेस म्हणी मळ्यांत निमाणे कुर्सरतावनूय ताणें मागिल्लें जावन आसा. तर मागणें भोव गरजेचें आमच्या जिवनाक. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. माथेवचो एवंजेल चॅप्टर 6 वर्स 9 to 11 मागोवंक ताणें आमकां शिकयलां. आमी निरंतर मागत जाय आनी आमचो उस्वास जाय जाय मागणें. हें जावन आसा. आमी मागचें मात न्ही. त्या देखून एकली पोरां येयली म्हणा लागली, माथ्या हातोर झाडाला पडली आनी उपरांत उठो म्हणा, हांव थंय वता हांगा वता, हें कशें म्हाका जावचें. हांव म्हळें तुजें मागणें उस्वास जावं दी. तुजो उस्वास भायर येवचो, भितर वचो, तें मागणेंत जावं दी. सोम्यान दिवचें तें उस्वास. विदावट स्त्री आनी नीती करताची ओपारा मुखांत आमकां शिकयता. विदावट स्त्री नीती करताची ओपार आमकां वर्त तरान मागणें कळमीत नासतना मागोवंक शिकयता. त्या प्रमाणे संपावली आमकां आपण मागा आनी कुटुंबांत मागणें येवकरिस्ताचें आचरण संस्कारा बरोबर कुटुंबाचें पवित्रपण एका दिसा कुटुंबान करच्या मोगाच्या स्पिरितान घट जाता. बापाय आनी भुरग्यांनी सांगता मेळोन केल्ले मागणेक भोपाळादीक आनी सोम्यान केल्ली बसवणी संपूर्ण करता. मागण्याद्वारे खंय 2 या 3 म्हज्या नांवी सांगता मेळोन मागतात, तांच्या भावार्थाक जाय जालें वर्तें म्हण मेळटलें. हर एक कडेन सोम्यान सांगिल्लें जावन आसा. रक्तस्रावाच्या स्त्रिये म्हळ्यार तुजो भावार्थान तुका गूण केलें. खोडीगाराक तो म्हणा लागलो, म्हाका खुशी आसा तुवें गूण जावचें. आरीगाराक म्हणा लागलो, तुज्या भावार्थान तूं गूण जालोय. कितले कडेन त्याच प्रमाणे त्याचो कुड्ड्या बार्तिमेयाक म्हणा लागलो, आमचो भावार्थ घट करूंक जाय. दीस वेतात आमच्या कुटुंबान सांगता आमी मेळोन मागण्याद्वारे कुटुंबाच्या जिविताचो शेवट संपूर्ण करूंक जाय. कंद आनी संतोष, बरोवस आनी बेजाराय, जल्म आनी जल्मा दिवस, मरण आनी वेगळाचे सो देवाचें मेतेरपण आमच्या काळजांत आसा म्हूण पासारता. देव आमचे सांगता सदांच आसा म्हूण पासारता. विविध संदर्भांनी सांगता येवन देवाक गुलाम मारूंक जाय म्हूण पवित्र सभेची शिकवण आमकां आपोवणें दिता. हर एका वेळा आमी दिंबेर पडोवन जावन खंयच्याय जिनसां जावन खंयचेंय कार्य आराम करता आसतना पयलें जाय जाय मागणें आनी त्या मागण्याद्वारे आमी देवाचो संबंद जोडूंक शकतले. हांव बापायक व्हरती जबाबदारी आसा मोगाचें न्हू. आज आमी जायती जबाबदारी चुकोवन घेता म्हणल्यार बरी म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी हेर धर्माचीं भुरगीं केन्नाय मागणें करिना जायलें हांव पळोवना. आमकां मागण्याचो जिनस इतलो शिकयतात. आमकां थोडे फावटी कितें म्हणटा, केल्लें आर्कामें जाता म्हणटात. तें म्हाका दिसता एका प्रमाणे आमकां शिकयल्लें तें आमी जीण करून घेवन हांव इस्कलांत हांव वावर करनासतना जायतीं म्हजीं भुरगीं इतर धर्माचींच आसलीं, आमचे धर्माची बारी उणी आसलीं. त्या भुरग्यांचें जिवन पळय जाय तुमी. मागणें नासतना ना, तांच्या देवाक ती मागणें करनासतात. वर्ता तरान ती मागणें करनासतात. थोडे फावटी वेळ जाता म्हणलें आसा, आज मागणें जाता इल्लो वेळ जाल्लो. पूण हांवें आमच्या खंयच्याय भुरग्यांनी येदोळ सांगिल्लें आयकोन हांव आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाची भुरगीं आमच्या इस्कलांत आसलीं हांव पळयलां. कोणेय एका भुरग्यान येदोळ हांवें सांगिल्लें आयकोंक ना. तर आमची जबाबदारी खंय आसा मोगाचें न्हू. हर एका भुरग्याक ताचें रक्षण घेवच्याक थोडे बरेंपण आमी दिवंक जाय. किर्तन 91 देव राखणदार. आमी घरचें मेट भायर काडटा आसतना आमच्या भुरग्यांक पयल्यान हांव शिकयलें जाल्यार थोड्यांक भायर येता. येना म्हणून हांव ना, थोडे एक्सेप्शनल आसात. पूण जायते जाणांक हांवें एक टेस्ट करचें
किर्तन 91 येता गे वयर सकयल पळयतात कितें तें किर्तन 91 म्हणून तांकां कळीत ना. म्हजे हांव बापाय न्हू तुमची जबाबदारी घेया, तुमच्या भुरग्यांक जाय जाल्यार प्रोटेक्शन दिया. जेवसार नाटता म्हणून आमी कितेंय करूंक सोडूंक जायना. त्या देखून हांव बापायन तांची जिणी साल मागण्या जिवीत समकाणें सगळें बरें जावचें पळोवंक आसा. बरें का भुरग्याचे हांव क्रिस्मसाक सांजेच्या मिसाक गेल्लो आनी थंय मिसांत पळयत आसतना भारी खुशी भोगली म्हाका. एक संतोशाचो जिनोस इसीन दिशीन ना भोव मुग्ध तरान मागण्याद्वारे ते सगळ्या मिसाच्या बलिदानांत एकवट माय मोग सांग बरो थोडें हेणे देणें आसा तें दुसरें. थंय येत आसतना कुटुंब एक जावन येता आसतना आनी तांची ती न्हेसणाची रीत भोव मेजसली. विगाराक हांवें सांगलें फादर भोव अपुरबायेचें न्हेसण जायत्या जाणांक हांवें सांगलें आसा वचा त्या भुरग्याचेर पळया कसलें अपुरबायेचें न्हेसण. आज आमी हांव बापाय आमच्या भुरग्यांची चाल समकण कशें आहा म्हण आमी पळोवंक जाय. कितेंय न्हेसचें कितेंय घालचें खंय वयचें कितेंय करचें कशें तें सोंसून घेतात म्हण म्हाकाच थोडे फावटी एक सवाल उदेता. आमच्या कुटुंबान कोणेंय तशें गेलें जाल्यार डायरेक्ट हांव सांगून आसा हांवें ना तसो ड्रेस घालूंक ना. कित्याक हेरां मुखार आमी आमची कूड प्रदर्शीत करूंक वयचें न्ही. आमी मागण्याक देवा मुखार वयचें भोव आपुरबाय तरान वयचें. तर थोडे रुली रेगरो पवित्र सभा करता तर कित्याक ती करता. आमी बरीं जाय आमी बऱ्यान आसा जाय आमचें जिवीत बरें जाय म्हणल्या खातीर तें केल्लें जावन आसा. आनी त्याच प्रमाणे मोरयेन आपल्या पुताक त्या प्रमाणे वागयल्लें जावन आसा. आनी त्या खातीर त्या कुटुंबाक भगवान कुटुंब म्हणा. 9 वर्सांत आमची कुटुंबां बरीं जावच्याक मागणें आमचें उस्वास जावं दी. मागणें म्हणल्यार दिसाचें बीग मागणें म्हणलें सावयद्वारी सकाळीं उक्तें करया आनी राती बंद करया. तें सदांच आमचें थंय आसूं दी. महात्मा गांधी म्हणटा मागणें म्हणल्यार सावयद्वारी सकाळीं उक्तें करया आनी राती बंद करया. आमच्या जिवनांत सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां मात्र न्ही तोच एक मागणें जाला आनी त्या दोरी ताचें जिवन पवित्र तरान नितळ निर्मळ उरलें पत्काविडें तो जियेलो. आज आमी त्याच मागण्याद्वारी आमचें जिवन पत्काविडें जियोंक सोम्या आमकां आपोवणें दिता. 9 वर्साक मेळ तेंकलां तें मेळ आमी बळादीक तरान मुखार व्हरया आनी त्या द्वारी सोम्याच्या वर्त्यापणांत आमी भागीदार जावया. तुमकां परत एक फावटी 9 वर्स मागता बरें 9 वर्स मागता आसतना 9 वर्साची सर आशिर्वादां सोमेदेव तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तुमच्या फाटल्यान तुमच्या बगलेन तुमच्या वैरणीं सकयल सदांसर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें अवचितपणांतलें तुमकां निवारच्याक सोमी जेजू ताच्या अमली रक्तान तुमकां धुवन काडून दी. ताच्या पवित्र आत्म्यान तुमकां बरोवन दी आनी अजपाचो शिवर म्हणल्यार बरी सगळें तुमचें 9 वर्स भोव अपुरबायेचें बळादीक पवित्र आनी समाधानाचें जावच्याक सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्याच्या जिवितांत एक जावया. सोमीन आमकां राखता आनी सांबाळटा त्या प्रमाणे देव आमकां शिकयता ताच्या वर्त्या जिवितांत भागीदार जावच्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सो तुमच्या कुटुंबाक बरें मागता आसतना कुटुंबान जायते माया मोग वाडोवन दी. विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबाक भोव बरें मागता आनी तांणी करची सेवा बऱ्या मोगान ते मुखार सून व्हरच्याक देव तांकां आदार जावं दी. समाधानेन वर्त्या जिवीत भोगूंक आमकां तो पाव करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.